जाले आतां वास्को कोर्टा मुखार आमी बेल फायल केल्ली. आज पुलिसांनी से फायल केल्या. आर्ग्युमेंट्स कंक्लूड जाल्यात. सॅटर्डे मॉर्निंग 10 o'clock फायनल ऑर्डरी खातीर आनीक रिमांड आसा. सो रिमांड दिल्लो 2 तारखेक एक्सपायर जालो तो आनीक ऑर्डर दोनूय 2 तारखेक सकाळीं दवरल्या वास्को कोर्टान. सो कितें अशें आर्ग्युमेंट बेजिकली अशें जालो? आर्ग्युमेंट बेजिकली इतलेंच आशिल्लें की कस्टडी कित्या खातीर जाय काय म्हणून. तो ऑफेन्स आसा पळय जो तो व्हिडिओ रिकॉर्ड जाला आनीक गौतम खट्टराची वॉयस रिकॉर्डिंग काडलें आनी तांणी पुण्याक एक्सपर्टा कडेन धाडल्या वॉयस कन्फर्म करपाक. सो बेजिकली असले ऑफेन्सीस आसता. आमचे आर्ग्युमेंट असं येयलें की असल्या ऑफेन्साक पुलीस कस्टडी कंटिन्यू दवरून कांय करपाचें ना. कारण हे डॉक्युमेंटेड टायप ऑफेन्सीस हे. सो स्टेटमेंट केला तो खबर आसा तो त्या मनशान केला काय त्या मनशान केला ना किंवा तो प्रूव करपा जाता काय ना इतलेंच मेन कंटेंशन. तें हाजेर एक्सपर्टा कडेन जेन्ना धाडटले तेन्ना एक्सपर्ट हाडटलो कळून की बाबा आगेलोच आवाज आशिल्लो आनी होच तो व्हिडिओचेर आसा तोच सेम मनीस म्हणून जाल्यार हें पुरो जाता इन्व्हेस्टिगेशन. तितलेंच आमचें लिमिटेड आर्ग्युमेंट आयलें की कस्टडी कंटिन्यू दवरून कांय फायदो ना म्हणून. थँक्यू.